जेजूच्या मुनियारपणाचें खेरीतपण म्हणल्यार ताचे बोगसणे दिवचें कार्य. जेजून पातक्यांचो मोग केलो आनी आपल्या जिवितांत केन्नाच चुकतल्यांक बोगसूंची संदी सोडूंक ना. जें कितें ताणें आपल्या जिवितांत केलें तेंच आपल्या शिसांनी कोचचें ही जेजूची आज्ञा आनी येवजण. पेद्रू जेजूक विचारता, सोम्या, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? ह्या प्रस्ना वरवीं एक जुदेव मनीस कसो बोगसण्याची शीम 7 फावटी म्हूण दाखोळ जाता. पेद्रू धर्मीक वो समाजीक कायदे प्रमाणे एकदां 7 फावटी बोगशिलो म्हणटच आपूण सुटलो अशें चिंतता. पूण जेजू एक नवी दिशा बोगसण्यांक दिता आनी म्हणटा, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. अशें जेजू एके भाशेन बोगसण्यांक शीम आनी मेर आसा ती उमटून काडटा आनी म्हणटा, जितले फावटी तुजो भाव तुजेर चूक कोत्ता तितले फावटी तुवें तुज्या भावाक बोगसूंचो. खरें म्हणल्यार आमी आमच्या पेल्याक दर घडये बोगसूंक गरज, कित्याक आमची पातकां देव शीम मेर नासतना बोगशिता. मनीसपणाचे असोगतायेक लागून चुकतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस, कित्याक तुज्या पातकांचे बोगसणे देव तुका माप मेजो नासतना दिता. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. जू जेन्ना दोनी वाटेन एक सारकें आसता तेन्ना जोत सारकें चलता आनी पाडे बरोबर फुडें वेतात. सुखाचे देंवतेर धांवतना कश्टांची चडटी चडून जेजूचे नदर मारून जिवीत सारूंक जेजू लागीं शिकुया. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जिवितांत कश्ट दूख येतात तेन्ना आमी उचांबळां जियेता आनी आमचे कश्ट अदीक वाडयता. जेजू शांत काळजाचो, ताची शांती मागुया. जिवितांत समजना तेन्ना आमची हुशारकाय दाखोवंक व्हडपणान चलता आनी कांयच करूंक पावना. जेजू ल्हानवीक काळजाचो म्हूण मूय जावन साकर खावंक जेजू सारकें ल्हानवीक काळीज आमकां मागुया. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. जिवितांत कश्ट दूख येतात तेन्ना आमी हांगा थंय धांवता, त्या दोतोरांशी, त्या गाडयांशी, समाधान कोत्तल्या दोनयाशी वचूंक विसरता. जेजू आपयता ताचेशी वचुया. तर सगळ्या वेळार आनी अदीक करून संकश्टा वेळार आमी बोरवाशान देवाक सोदूंक आनी ताचेरूच पातयेवंक आनी ताच्याच हातांत आमचें जिवीत ओपून दिवन आमच्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाचो आदार मागुया.